आक्षे कुठ्ठाळे मार्गार दिसपट्टो ट्रॅफिक जॅम वर वर गाडयो फुड्यात सरनात सच्चे ट्रॅफिक जॅमाक थंयच्यान यो वच करपी विटले। सरकारान कितें तरी उपाय काडचो म्हणून लोक मागता। पुलीस तांचे कडल्यान जाता तितलो ट्रॅफिक कंट्रोल करतात, पूण त्या पुराय वाठारांत चालू आशिल्लें जुवारी पुलाचें काम आनी फोंडाऱ्याच्या रस्त्यार ट्रॅफिक जॅमांतल्यान सुटका ना। डेलीचे आसा आता डेली आसता कितले प्रॉब्लेम आसा तुमच्या घरान? भरपूर प्रॉब्लेम आसा। लायट बीन चुकून हय लायट चुकून दुसऱ्यान आतां वयता पळय हें सगळें ट्राफीक जाम आतां कितें करपाचें आमी? डिझलाक लॉस मरे, वयल्यान डिझल वाडयला आतां। जाम भाडें काय आमकां चड मेळना, 3000 मेळटा आमकां 1500 उरता भाड्याचो। एअरपोर्ट घेता 325, पिकअपाक ड्रॉपाक घेता 225 और एक टेम्पो ट्रॅव्हला 1200 डिझल वयता आमकां वचून येवपाक। ट्रॅफिक जाम जाता, ट्रॅफिक जाम जालें आनी खबर न्हू। एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो जो स्पॉट आसा पळय तो व्हेरी प्रायम, कित्याक हेचे त्या सायडीसून तुका जीएमसी हॉस्पिटल म्हटलेलें आसा। अशाच जर परिस्थितीन जर एक पेशंट फसलो जाल्यार हेजो जबाबदार कोण? सो हे जी ट्रॅफिक जाम जाता पळय तेचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान सुटावो हाडपाक जाय आनी हो जो पीक आवर्स आसता पळय त्या टायमाक खंय तरी लक्ष घालून एक लेन फॉलो करपाची दवरपाक जाय। आनी अशे पद्दतीचे ट्रॅफिक जाम म्हटल्यार एक कोण हॉस्पिटलान वचपी सुद्दां आपलो जीव वगडोंक शकता, इतलो डेंजरस आसा। सो हांगा लक्ष सरकारान घालपाची गरज आसा। रस्तो काबार जाला तो जाला, लोकांकूय गाडयो चलयतना शिस्त आनी पाशेंस ना, पुलिसांची कास्तीक वाडटा। एक्चुअली कोर्तालीन सायडीन ब्लॉक जायना, ट्रॅफिक ब्लॉक जाता म्हणून आमी फकत स्टॉप गो करतात। कित्याक 3 क्रॉसिंगां आसता, एक आसता ती पणजेच्यान ट्रॅफिक येता आनी वीच इज टेकिंग रायट टू गो टू वास्को, ताका लागून मडगांवच्यान येता ते ट्रॅफिक स्टॉप करचें पडटा। दुसरें आहा पळय ते मडगांवच्यान पणजे येता, ते क्रॉसिंगाक लागून स्टॉप करचें पडटा। आनी एक येता ते लोटलेच्यान येता, लोटलेच्यान सकयल्या रोडांतल्यान येता तें पणजे वचोंक सोदता नाल्यार वास्को वचोंक सोदता, ताका लागून सो 3 टायम आमकां ट्रॅफिक स्टॉप करचें पडटा। बट द मेन प्रॉब्लम रायजेस बिकॉज ऑफ द पॉट होल्स एंड वॉटर लॉगिंग ऑन आगासाय सायड। कितें जालें थिंगासर सम ट्रॅफिक तें मूव जायना आनी ताका लागून होल लायन चोक जाता। जो पर्यंत ती लायन मूव जायना आमकां कोर्ताली सर्कलाचेर कांयच करूंक मेळना, थिंगासर कितलेय जाण आसूं कितेंय कांयच करूंक जायना। आनी जेन्ना ट्रॅफिक मुवमेंट स्लो जाता लोक कितें करता रोखडेच डबल करतात लायनीक, ती कंट्रोल करचें पडटा। थोडे आहा ते रोखडे ओवरटेकिंग मारूंक स्टार्ट करता, तो परतून प्रॉब्लम जाता। तो जर फुडें आतां आमी थिंगासर गेल्ले ते लेवलर मारून आमी ट्रायंग अ बेस्ट, इंजिनियर बी येयल्ले थिंगासर। सो वी हॅव सजेस्टेड टू पुट पेवर्स ऑन द रोड ऑन आगासाय सायड, थिंगा उदक वता ते उदक वचपाक हें ना, चॅनल ना, गटर ना ताका वचपाक। ताका लागून आतां ते आमी मातशी हायट रेज करून तांकां पेवर्स घालपाचें म्हणून सजेस्ट केलां, सो दॅट एटलिस्ट रोड लेवल दवरया मेळचो म्हणून लोकांक। नाल्यार आतां खडी पळय घालता ते पॉट होल्स बोत्ता, ते पावसाक लागून ते परत घुसता सगळे। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। गोंयांत इतलीं बेकायदेशीर बांदकामां पातळ्ळ्यांत, मात सरकाराक बायणाच्याच CRZांतलीं बेकायदेशीर बांदकामां कित्याक दिसतात काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। हे लोक काँग्रेसीचे म्हूण खंय तांकां मुद्दम पिडप चल्लां। बायणाचे 121 बांदकामाचेर कारवाये आड NGTंत घाल्ली याचिका शेनवारा भायर मारली। सरकार आतां तांचेर बुलडोजर भोंवडावंक मेकळो। आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे जी बायणाची घरां आसा ही घरां आतांची न्हू, ही गेली थंयसर गेली 25, 30, 40 वर्सां पयलींसून आसा। आनी ही आतांची घरां न्हू, ही इवन CRZ येवच्या पयलीं 91च्या पयलींची सुद्दां स्ट्रक्चर्स थंयसर आसा सगळी। सो आयज गव्हर्मेंट जो आसा तो पर्टिक्युलर हे लोकांक टार्गेट करपाक लागलेलो आसा, खंय तरी हे लोकांचे राग काडलेल्या भशेन काडपाक लागलेलो आसा। आमी आतां पळयलां गेल्या आतां 7-8 वर्सां फक्त हे बायणाचें आयकता कितें, बायणां जसो पावस येयलो काय डेमोलिशन स्टार्ट जाता। भर पावसान आयज पर्यंत 7-8 डेमोलिशन जालां, ती भर पावसान जाल्लेली आसा आनी पावसाच्या टायमार डेमोलिशन स्टार्ट करता। आतां कांय ना म्हटल्यार पयल्यार आमी 1000 भर सुमार थंयसरली घरां डेमोलिश केलेली आसा आनी हे फक्त CRZच्या खालती हे डेमोलिशन चालू आसा। सो हांव मागता गव्हर्मेंटाक, इवन CRZच्या अंडर येता जाल्यार गव्हर्मेंटाची एक ड्युटी आसा, एक मनीसपण आसता ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड, तांकां खंय तरी रिहॅबिलिटेट करपाची। आयज पर्यंत एक घर थंयसरलें रिहॅबिलिटेट जाल्लेलें ना। बट सांगपाचो मुद्दो कितें आसा, कित्याक ही जी अंडर CRZच्या निमताच्या खाली जी डेमोलिशन आयज बायणां चालू आसा हे खंय तरी बंद जावचें। आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कायदो काडलेलो आसा जे 200 मिटर
जे CRZचे कायदो आसलो तो खंय तरी रिड्यूस केला सेंट्रल गव्हर्मेंटान 50 मिटरचे. सो जेन्ना तो कायदो जेन्ना गव्हर्मेंटान ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केला तो कित्याक हांगा इम्प्लिमेंट जायना. सो म्हाका हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी ते डेमोलिशन जर तेंच्या मनान आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते काडचे न्हू, ते स्टॉप करपाचे, कित्याक तेंकां तेजी बेनिफीट दिवचे. आनी जे थंयसरले लोक आसा आमचे फिशरमॅन भाव तांकां जर धंदो करूंक जाय, तांकां जर तेंचें पोट चलोवंक जाय जाल्यार तांकां दर्या सायडीकूच हे करूंक जाय. आनी आख्ख्या गोंयान दर्या सायडीक इतली इलिगल घरां आसा बट खंयसरूच डेमोलिशन म्हणटा तें आमी घरांचें केन्ना आयकुना, फक्त बायणात हे आयकपाक येयलेलें आसा. सो खंय तरी हेच्या फाटल्यान जो गव्हर्मेंटाचो हितू आसा वो पॉलिटिकल हितू आसा आनी पॉलिटिकल बेनिफीट मेळपाक लागून हे सगळें चलिल्लें आसा. खंय तरी हे लोकांक हांगासून धांवून आपली आतां पळोवया गोंयच्यो सरभोंवतणच्यो कांय खबरो. मडगांव SGPDA ग्राउंडार प्रिटी होम कंज्युमर एक्झिबिशन सुरू जाला. We've got new products coming up like new furnitures that come up, furnishings are there. There's a one stall of Wi-Fi, LG stall has come up. We've got Usha appliances and one amazing stall has come up that is of artifacts and amazing showpieces. So you make it a point to come with the family and visit them. And for Ganesh Chaturthi? For Ganesh Chaturthi we've got a stall of typical Ganesh idols and then the things, accessories needed for the setup of jewellery and everything we have at stall also. Good afternoon to all the Goans. Petium exhibition has been conducted in SGPDA ground from 10th to 19th of August. The timings are morning 11 to 9. We request all of you to come and visit the exhibition. We've got amazing display of furniture, furnishings, company stalls, upholstery, garments and everything under one roof. फोंडेचो लायन्स क्लब आणि बेळगावचे KLES प्रभाकर कोरे हॉस्पिटलान फोंड्यात दोतोर केतन भाटीकाराच्या स्पार्क क्लिनिकात आर्थरायटिस फ्री चेकअप कॅम्प दवरिल्लो. 100 वयर लोकांनी शिबिरात फ्री चेकअप करून घेतलो. पेडणेच्या आशीर्वाद महिला ग्राम सेवा संघान गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या बॅनराखाला बायला संघटनांचो मेळावो दवरिल्लो. चिंता तुमकां फुडें जर ग्रोथ जाय वाडोवंक जाय जाल्यार तुमी तुमची कॅपॅसिटी वाडोवची पडटली. आतां तुमी एवरी महिला मंडळ सगळे महिला मंडळ आसात ते तुमी एकी कडेन येवंक जाय, 2 ग्रुप करूंक जाय. प्रत्येक महिला मंडळाक ते दिवंक शकना ना, कित्याक आख्या गोंयच्या भायल्यान लोक येतात. सो तुम्ही 2 ग्रुप किंवा 1 ग्रुप करा आणि तुमचे प्रदर्शन आहे ते थंय दाखया लोकांक पळोवनी. आणि पेडणेकारांची संस्कृती, पेडणेकार कितें करूं शकतात हे तुम्ही महिला दाखोवन दिया. जे जे तुम्ही केल्यात ते पेडणे बाबा फेमस आहात, ते टेस्टी आहात, ते भायर वचपाक जाय. गोंयांनी गोंयचे भायरूय पावपाक जाय. हांव भायर आयकता मुंबय ओ पेडणे में ना वो चिकन शाबुती अच्छा है अशें नांव काडटा. तशें तुमचे दुसरे हेजे बी सगळ्यांची नांवां काडपाक जाय. आणि तुमचो बिझनेस कसो फुडें व्हरप ही तुमच्या महिला मंडळांनी ठरोवपाक जाय. तुम्ही हो माल अख्ख्या गोंया भितर कसो असो, गोंया भितर सप्लाय कसो जावप, तुमकां मार्केट कशें मेळप हें तुमी विचार करपाक जाय. हांव तुमचे बरोबर आहा आनी तुमी म्हाका सांगप बाबू हे अशें अशें जाता, म्हाजो हेल्प आहा तुमकां. हांव जाय तसो तुमकां हेल्प करपाक तयार आहा. आमी केन्नाय सगळ्या महिला मंडळांक हेल्प केलें आनी सगळी महिला मंडळां फुडें येवची असो साथ दिलो आणि महिला मंडळां अशी संघटित झाली की विचार नाका. आमची महिला जी आसा न्हू सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज कितें जर केली न्हू फुडें सरपाची तेंची ताकद आसा. हे तेंची हें पळोवन आमकांय मागीर दिसलें कितें तर एक एक्झिबिशन करया आनी आमची महिला जी आसा तांकां फुडें हाडया. आयज आमी पळयता तर म्हारगाय इतली वाडल्या, एक घरान जर एक मनीस
घरातलं जर एक मनीस कमयता तेतून सगळ्या भुरग्यांचे आणि बायले भुरग्यांचे जायना शिक्षण हे ते असता तेका लागून जेणे करून आम्ही अशें जर करीत जर एक बाय जर आपल्या पायार जर उभी रावत आणि तिने कितें अशें आयटम करून जावं अशें मिळलेलें कितें करून जर आपल्या घरान जर थोडो आपल्या मिस्टराक जर हातभार लायत न्हू तेतून आपल्या मिस्टराकय बरें दिसता आपल्याकय बरें दिसता आणि आमी खंय तरी खंयच्या शॉपांनी घालपाक जावं कितें करपाक एक तर कितें ती तयारी करूं शकता हे आमच्या हेतूनसून एक हें आसलें आणि तेका लागून आमी हें आयज एक्झिबिशन दवरलेलें कितें मडगाव नगरपालिकेची स्पेशल मीटिंग झाली. It was basically to decide about re-tendering of our multi-level car parking. It was supposed to be, here, near to Jensbury. And then there was another one that was not a very minor issue because we had some flooding near Choble College, so we had to make a drain there. And the third was about the Rotary circle, this circle near Kolva Circle, which we have decided to do it ourselves, not through the PWD departmentally. And I also wanted to constitute in view of, lot of, sexual abuses, harassment that goes on. We have to, I think as an institution, we have to constitute Vishaka committee, which is a must for any institution. So, no, it is Vishaka committee is basically a committee which oversees the it's against the sexual harassment complaint about, in an institution. And by the Supreme Court judgment, every institution has to have this Vishaka committee. Bureau report, Prudent. Give a commercial break.